गोंयांत दूधकारांक उर्बा दिवंक म्हूण 2012 त कामधेनू स्किमीत काय बदल करून सरकारान सुधारीत कामधेनू स्कीम हाडली। स्किमीचेर आतामेरेन सरकारान 50 कोटी मोडल्यात। मात फाटल्या 8 वर्सांत सुधारीत स्किमीचे लावार्थी 3,500। सध्या सरकाराची ही महत्वाकांक्षी स्कीम चल्ल्या ती अशी। 2012 सावन सुधारीत कामधेनूचेर 50.98 कोटी खर्च। सुधारीत कामधेनूचे आतामेरेन 3,581 लावार्थी। कामधेनू खाला दूधकारांनी हाडली 11,741 गोरवां। हाडिल्ले 11,741 2,345 मेली, उरली 9,396। गोंयांत सध्या दूध उत्पादन दिसाक 1.68 लाख लिटर। फाटल्या 8 वर्सांत स्किमीक दूधकारांचो रिस्पॉन्स पळयात। सुधारीत स्किमीची पयली 2-3 वर्सां सोडल्यार उपरांत रिस्पॉन्स पडटा। वर्स 2012-13 497 लावार्थी, वर्ष 2013-14 784 लावार्थी, वर्ष 2014-15 816 लावार्थी, वर्ष 2015-16 501 लावार्थी, वर्ष 2016-17 400 लावार्थी, वर्ष 2017-18 386 लावार्थी, वर्ष 2018 ते आतां मेरेन 197 लावार्थी। 8 वर्सां जाली ही सुधारीत स्कीम चल्ल्या, मात दूधकारांच्यो अडचणी अजूनय सोंपनात। साश्टीचो दूधकार दुर्गेश शिरोडकार म्हणटा, सहकार खातें आनी सरकाराचो ताळमेळूच ना, फटको दूधकारांक। स्कीम बरी आशिल्ली, पूण ती स्कीम मुखार चलता आसतना खंय तरी आडखळी येवपाक लागल्यो। ते स्किमीक जेन्ना एनिमल हजबंड्रीन ती बाब मनोहर पर्रीकरान जी स्कीम काडली, तेजे बरोबर हे स्किमीचे तालमेल जालो ना। जेन्ना कॉपरेटीव डिपार्टमेंट, एनिमल हजबंड्री हे तिगांचे तालमेल जावपाक जाय आशिल्लें। अशें जावपाक लागलें की ते कॉपरेटीव डिपार्टमेंटान जेन्ना दूद घातलें तेन्ना खंय तरी आमची एकमेव गोवा डेरी की जी आमची फार्मराले बरें चिंतता, थंय सुद्दां कित तरी एक बोवाळ जावपाक लागलो की थंय कित तरी स्कॅन्डल जाला, कितें हें जालां, रेट सारको मेळना जालो। थंय तालमेल ना जालो गव्हर्मेंटाचो आनी कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाचो। नॅशनल बँकां वरवीं कामधेनू घेवंक गेल्यार मोठ्यो अडचणी। ह्या बँकांच्या ऑफिसरांक स्किमीचो प्रोसिजर सारको खबर नाशिल्ल्यान कटकटीत दूधकाराक। हेणी पयशे डिडक्शन करीत रावले। 2 आमचे फोर्टनायट पेमेंट जाताले, ते दोनी फोर्टनायट पेमेंट डिडक्शन केले। आमचो बोनस येयल्लो, बोनस डिडक्शन केलो, आमकां फीड हाडपाक पयशे ना जाले आनी बिजनेस सारकें बँकक्रप्ट जाले आमी बिजनेस करपाक। लास्ट मंथ मुगेले 1,700 or 800 कितें येयल्ले आनी प्लस 1,000 मिनिमम मेंटेन केल्लो, ते सगळे डिडक्शन करून 0 केलो। हे स्किमींत इतली बरी स्कीम गव्हर्मेंटान केल्ली आहा, पूण कितें तांकां एक गायडलायन्साची एक कामधेनू एस स्किमीची कांयच हें ना, इन्फॉर्मेशन ना। हे सेंट्रल बँकाचे ऑफिसर एवरी 3 मंथ चेंज जाताय। तांकां 3 मंथसान चेंज जातरी तांकां गायडलायन्स खबर आसना। सरकारी फार्मावेल्यान घेतिल्ल्यो गायी खंय दुदाक कमी, त्यो मरपाचें प्रमाणूय चड। 50,000 भर हें भर तें म्हणटा आमचे कडेन जायना आनी तुमकां जाल्यो त्यो गायो व्हरच्यो आनी त्यो गायो काडून आमी म्हणजे एक फेलीच ना। कित्याक त्यो तुका प्रेग्नेंटूय जायना एक जाल्यार आनी तेंगेलें ते भाशेन दूदूय आमकां मेळना। कितें आमगेली आतां सोसायटी आसा ती दूद घालता आमी आतां ते बाबा मायनस करून आमकां पेमेंट करता। कितें तेंकांय रीण, तुमकांय रीण, तुमकांय तेंकांय रीण, तें आमचे कडेन जायना। आतां आमी कितें करपाचें तें आतां गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाचें आनी आमकां सांगपाचें कितें तें। 3 गायो त्यो हांवें हाडलेल्यो त्यो, कितें 3 गायांतली एक गाय रिजेक्टेड केली, एक गाय मेली आनी एके गायेचे पयशे भरपाक। ती गाय सद्या आतां दूद ना, कितें करपाक? 3 म्हयन्या भितर एक गाय मेली, तेजे कितें मायनस केलां आनी तेणें इन्शुरन्सान बँकाक कितें दिलां तें म्हाका कांय कळयलें ना तेणी। आनी आतां म्हणटा म्हाका 95,000 लोन गेलो तो 1,20,000 बरें म्हूण, आनी मुगे दोन पाटी 10,000 काडली तेणी, काट केले, पूण म्हाका हावड हाडपाक कांय ना, पयशे ना जाले आनी मुगे बिजनेस डावन पडले। एके वटेन गोवा डेरीच्यो नित्याच्यो भानगडी, दुधाचो रेट मेळटा कमी आनी धंद्यात कामधेनूच्यो नाना तरेच्यो अडचणी। दूधकारांचो रिस्पॉन्स पळयल्यार फाटल्या 8 वर्सांत कामधेनूचो ग्राफ चडपाचो सोडून पडटा। आंकडे पळयल्यार स्कीम स्टॅग्नेट जाता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडे वांगडा साश्टेच्यान भीमा पाटील।